हॅलो गुड मॉर्निंग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर आयज आसा फ्रायडे, शुक्रार आयज आणि सकाळची न्ही जस्ट 10 जाता ते आसा. आयज व्हिडिओ जो आसा पळय तो मातसो बेगीनच स्टार्ट केला. मॉर्निंग रुटिनाची जी कितें सगळी कामां आसता पळय ती सगळी कंप्लीट जाल्ली. तर अशेंच बसलेले म्हटलें चलात पयलीं आयज बेगीन सकाळ फुडेंच व्हिडिओज आसा पळय तो स्टार्ट करया अशें म्हणून. कित्याक की तुमकां तर खबरच आसा एकदां जर अशें घुसलें किचनान जावं कसले कामाक हात घातलो न्ही मागीर टायम वता तो कळना आणि मागीर व्हिडिओ बी तसोच उरता स्टार्ट करपाचो. तर म्हटल्यार आयज पयली व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करून घेवया आणि मागीर बाकीची जी कितें कामां आसा पळय ती सगळी अशी. तर जस्ट 10 सुमार जाता ते आसा. च्या बी सगळी पिवन जाली, आमचें न्हावन धुवन जालें. हांव न्हावलें, म्हाजो शावर बी जालो, हेजो जावना अजून. हो आसा आयज घरा कडेन. दनपारां जेवन बी वतलो खंय तो, सो ताका लागून आतां आसा सकाळ फुडें घरा कडेन. तर देवाची पुजा जावना आयज, हो न्हावून आतां करतलो. आनी भायर पळय न्हू एक असलो वारो सुटला, कालच्यान बरो वारो मारता दिसभर. म्हटल्यार आतां कितें आसा, थंडेचे दीस चालू जाल्ले आसा, थंडी भरपूर पडटा, रातच्यान बरीच थंडी पडटा सारकी. म्हळ्यार कितें जाता, आमकां भितर तितली अशी थंडी लागना, भायर येयली की ना भरपूर थंडी, वारो बिरो रातचो बरो मारता. सकाळ फुडें उठ्ठना सामकें आंगाक काटे येता दार ओपन करतना सारकें, इतली थंडी पडटा. आनी आतां वत पळयात तुमी भायर कितले कडक अशें आसा तें, सामकें रखरखीत, म्हळ्यार अशें रखरखीत अशें वत आसा, कडाक्याचें म्हणटा त्या भशेन. बट वारो सुटल्या कारणान न्ही तितली गरमी जायना, वत लागना, बरो थंड वारो मारता. इतलें वत आसा स्टील वारो जसो म्हणटा अजून थंड आसा. आनी अशें न्ही 6-6:30 जाले की ना धुकें पडपा लागता. आतांच न्ही फाटले खूब दीस जाले धुकें पडटाले, बट आतां 6:30 सुमारच धुकें जें आसा पळय न्हू रातचें तें स्टार्ट जाता, सांजचे 6:30 सुमार. आनी बरें थंड अशें दिसता. गरमी जाता म्हणपाचो सद्याक तरी प्रश्न ना, मागीर पळोवया आतां 11-12 बी जावूं जाय न्ही, त्या टायमार मागीर मातशी गरमी जावपा लागतली. बट सद्याक तरी गरमी बी ना, बरें दिसता. भायर बसता पळय न्हू तें उठून भितर वचपाकच मन येना, इतलें बरें दिसता भायर सारकें. सो थंडी भरपूर पडपा लागली आतां. आनी जस्ट न्ही आतां स्टार्टींग, म्हटल्यार हो नोव्हेंबर आसा, आतां डिसेंबर जानेवारी उरला, पळोवया कितली आनी हेज्या म्हळ्यार आतांच जर इतली थंडी पडटा आनी मागीर कितली कडक थंडी पडटली न्ही. सो चलात तर आमी आमच्या कामाक लागया. कामाक लागया इन सेन्स आयज न्ही तुमच्या वांगडा हांव एक रेसिपी शेअर करतली. तुमी म्हणटली आतां की धांकूच रांदूं लागता तुका म्हणून. एक्चुली कितें जाणा, वारो मारता न्ही भरपूर, सो ताका लागून न्ही लायट जी आसा पळय ती यो वच करत आसा. लायट आतां येता एक 10 मिनटां परत वयतली, मातशी परत थोड्या वेळान येतली, परत थोड्या वेळान वयतली, अशें सकाळच्यान चालू आसा. ताका लागून म्हटलें मिक्सर बी जो आसा पळय तो पयलीं लावन घेवया, ग्रायंड बीन करपाचें जें आसा पळय तें करया अशें म्हणून बेगीन जें आसा पळय ती आयज तुमच्या वांगडा रेसिपी शेअर करता. तर आयज न्ही तुमच्या वांगडा हांव आंबट तिकाची रेसिपी शेअर करता. बट ताल्ले बांगड्याचे न्ही, लेपो ज्यो आसता पळय न्हू आमचे सोल फीश, तेजी आंबट तीक रेसिपी आयज हांव तुमच्या वांगडा शेअर करता. पयर लेपो ज्यो हाडलेल्यो पळय तुमकां सांगलें न्ही त्यो आशिल्ल्यो फ्रिजान. तर हो म्हणपा लागलो म्हाका राती की आमी फाल्यां लेपो ज्यो आसा पळय तेजे आंबट तीक करया अशें म्हणून. तर म्हटलें हां करताच न्ही, तर रेसिपी बी तुमच्या वांगडा शेअर करया. कित्याक की लेपो ज्यो आसा पळय तेंचें आंबट तीक हांवें आजून तुमच्या वांगडा शेअर करूं ना. सो ताका लागून आयज ही रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करता. तर हो आसा भितर, तो आयज इलेक्ट्रिशियन जाला, आपलें इलेक्ट्रिशनाचें काम करता तो. दाखयता तुमकां. रुमान न्ही एक बटन आसा आमचो, तो हें जाला म्हळ्यार गेल्लो बटन, खूब दीस जाले तो घालता तो असो पळय. पळय आयज इलेक्ट्रिशियन जालो तो. तुवें सगळीं असली कामां केली जाल्यार ते लायटी काम करपी आसा ते कितें करतले? लोकां पोटार आड येता मरे तो. अशें खबर कितें जालें, लागना बटन? काडूं लागला सद्या बटन. कितले वायरी पळय भितर, कसली रे त्यो, इतले कलर वॉट कलर. फॅन मागीर तशें न्ही, ब्लॅक इन्वर्टर बी सगळे. इन्वर्टराचे बी ना, ब्लॅक, ब्लू, रेड, ग्रीन, येल्लो, पिंक, व्हाईट ना मरे, ऑरेंज बी ना. सो बटन खंय तर तो. सो हो बटन जो आसा पळय न्हू तो खूब दीस जाले, म्हटल्यार एक दीस न्ही असोच ऑन केले कडेनच न्ही तो आपुणूच ऑफ केल्यार बी ऑनूच जावन उरतालो. मागीर हेणें ओपन करून पळयत जाल्यार तो बटना कितें तरी मोडला म्हणपा लागले. सो ताका लागून आतां हो दुसरो बटन हाडून दवरल्यारूच आय थिंक कितले दीस जाले रे, 15 दीस जाले दिसता हाडून दवरल्यारूच. तो घालूच नाशिल्लो, हांवें म्हणलेलें इलेक्ट्रिशना आपय म्हणून, आपुणूच घालता म्हणपा लागलो.
आता कितले दिसाला घालता घालता तशेंच आशिल्लें आतां आयज करता तो काम ताका लागून पयलींच लायट ना आनी तितून भितर हेणें आनी मेन ऑफ करून दवरला. ₹100. सेव 200 कितें नुस्तें हाडटलो 200 रुपया सेव करून सो पळय तो घालता. चल तूं घाल हांव मागीर सद्या आमट तिखटाचें थोडेंशें प्रिपरेशन करता. ओके आनी मागीर भितर रेसिपी मेळटा. ओके ओके बाय बाय. जी बटन घेवन वचना तुगे तो बटन. चल वयता रे चल म्हणल्यार कितें. 5 minutes later. बाकीचे कितें तयारी करचे पयलीं न्ही सगळ्यात पयलीं हांव हांगासर नुस्त्याक न्ही मीठ लावन घेता. तर ह्यो हांगासर लेपो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो निवळ करून बरें 1-2-3दां धुवन घेतले हांवें आनी उदक जें आसा पळय न्हू ती कंप्लिटली निस्तान घेवपाचें. सो तितून न्ही हांव आतां सगळ्यात पयलीं मीठ लावन घेता. मातशें मीठ आनी नुस्तें मिक्स करून घेवया. म्हाजें नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें फ्रिजान आशिल्ल्या कारणान न्ही ताका उदक जें आसा पळय तें सुटत रावतलें. बट कांय प्रॉब्लम ना. तर हे लेपो ज्यो आसा पळय न्हू तांकां सारकें मीठ लावन हे आमी आतां काडून सायडीन दवरुया. सो बाकीचे सगळे तयारी जाता, मिरसांग वांटून जाता, सगळें जाता म्हटल्यार न्ही हे लेपो आमी अशें सायडीन दवरुया. ऑलमोस्ट एक न्ही ताका हाफ एन अवर तरी मेळटलें मॅरिनेट जावपा खातीर. हेतून आनी कांयच घालपाची गरज ना, जस्ट मीठ लावन ह्यो आमी सायडीन दवरुपाच्यो. तर लेपो ज्यो आसा पळय त्यो सायडीन दवरता अश्योच. आनी आमी आतां न्ही मिरसांग जी आसा पळय ती वांटपाची तयारी करून घेवया. तर ही हांगासर म्हाजी तयारी जी आसा पळय न्हू ती जाल्ली आसा. जें कितें आमट तीख करपाक साहित्य लागतलें पळय तें हांवें काडून घेतलां. आनी आयज जी ही रेसिपी हांव शेअर करता पळय न्हू ती म्हाज्या भशेन म्हाज्या रितीन हांव कशी करता पळय न्हू त्या भशेन. अशें म्हणना की ऑथेंटीक रेसिपी अशी म्हणून, कित्याक हितून थोडे फार चेंजीस आसा जे हांवें केल्यात. म्हटल्यार आमी अशीच करता पयलीं साकून तीच रेसिपी हांव म्हाजी रेसिपी म्हणून शेअर करता. ऑथेंटीक रेसिपी हांव ही तुमच्या वांगडा शेअर करिना. सो चलात पळोवन घेवया हांवें कितें कितें घेतलां तें ताटान. तर सगळ्यात पयलीं न्ही ही हांवें हांगासर घेतल्या सय. सय जी आसा पळय न्हू ती आमट तीख करता आसतना खूब कमी घेवपाची. आमी जशी हुमणाक बी घेता पळय न्हू क्वॉन्टिटी तेज्यावून न्ही खूब कमी आमकां सय लागता. आमट तिखाक सय एक्स्ट्रा लागना. सो ही हांवें हांगासर बारीक वाटी जी आसता पळय न्हू ती अर्दी वाटी सुमार सय घेतल्या. तर हांव ही हांगासर अर्दी बारीक वाटी सय वापरता. तेच्या नंतर हांवें हांगासर घेतल्या ह्यो लसणुच्यो पाकळ्यो. गांवठी लसूण जी येता पळय ती लसूण 2 टायपाची येता, बॉयलर आनी अशी. सो ही गांवठी लसूण. सो ती न्ही हांवें अर्दो कांदो जो कांदो येता पळय लसणुचो तो अर्दो कांदो सोलून घेतला हांगासर. हें आलें थोडेंशें, एक 7-8 मिरयाचे कण घेतल्यात. तेच्या नंतर ही हांवें हांगासर बारीक 1 चमचो सुकी कोथमीर घेतल्या. 1/4 स्पून इतले जिरे घेतला. 4-5 लवंगां घेतल्या. तेच्या नंतर हो हांगासर अर्दो चमचो हळदीचो पावडर. हे हांवें हांगासर एक 7-8 अटंबाची सोलां घेतल्या. तुमकां खूब जाणांक खबर आसतली, खूब जाणां वापरता आसतली ही सोलां. तुमचे कडेन जर ही सोलां ना न्ही जाल्यार तुमी आमटाण सुद्दां घातल्यार जाता. मोस्टली आमट तीख करता आसतना न्ही आमटाणच वापरता, बट हांव अटंबाची सोलां वापरता. ताका लागून ही हांवें अटंबाची सोलां घेतल्या. जर तर तुमी आमटाण वापरता न्ही जाल्यार इतलोसो आमटाणीचो गुळ घेवपाचो. तेच्या नंतर हे हांवें हांगासर अर्दे चमच्याहूय मातशी चड रेड चिली पावडर घेतला. आनी ह्यो हांगासर सुक्यो मिरसांग्यो घेतल्या. जर तर तुमकां फक्त सुक्योच मिरसांग्यो वापरपाच्यो आसा जाल्यार त्योच घालपाच्यो, कांय प्रॉब्लम ना. हांवें हांगासर दोनीय घेतल्या कॉम्बिनेशन. तर हे सुक्यो मिरसांग्यो हांवें धुवून घेतल्यात. तर हे सगळें न्ही आमी आतां एका मिक्सर जारान घालून बरें फायन अशें ग्रायंड करून घेवपाचें. उदक चड लागना, थोडेंशें उदक घालून हे आमकां ग्रायंड करून घेवपाक जाय. तर हे पयलीं आमी मिक्सर जारान घालून घेवया. तुमी न्ही जाय जाल्यार मिक्सरान घालता आसतना आलें लसूण न्ही धडावन बी घातल्यार जाता. ग्रायंड जावपाक बरें जाता न्ही ताका लागून. हेनी हांव हांगासर हितून थोडेशें उदक घालून घेता. उदक चड घालूना, थोडेशेंच हांवें उदक घातलां ग्रायंड करपाक. जर तर मिक्सर म्हळ्यार ग्रायंड करता आसतना जर लागलें न्ही जाल्यार थोडेशें तुमी आनी उदक घातल्यार जाता. म्हटल्यार चड एट अ टायम पयलींच घालपाचें ना, मागीर लागलें जाल्यार घालपाक जाता. सो हें आतां हांव फायन अशी पेस्ट करून घेतात. अशी मातशी दाटच धरपाची, उदक घालून घालून पातळ करप ना. ही हांगासर म्हाजी मिरसांग जी आसा पळय न्हू ती ग्रायंड करून जाल्ली आसा. तुम्ही पळोवपाक शकता एक फायन अशी हांवें पेस्ट करून घेतल्या.
आणि मिक्सराक न्ही थोडेशें उदक घालून ही पेस्ट जी आसा पळय न्हू म्हणजे वाटून घेतलेली मिरसांग ती हांवें काडून घेतल्या. ही पळयात थिकनेस जे आसा पळय न्हू ते सामकें अशें पातळ करप ना, मातशें दाटच दवरुपाक जाय. ओके, आतां न्ही गॅस ऑन करून घेवया आमी. सो गॅसाची फ्लेम जी आसा पळय न्हू ती मिडियमाचेर दवरून हेका न्ही आतां आमकां एक खतखतें काडून घेवपाक जाय. तेच्या पयलीं न्ही हांव हितून थोडेशें तेफळां जी आसा पळय न्हू ती घालून घेता. पळयात 7-8 तेफळां घातल्या हांवें आनी हेका न्ही आमी आतां मातसो एक खतखतो काडून घेवया. थोडी जाणां न्ही कांदो बी जो आसा पळय तो तळसून घेतात. हांव कांदो बी तळसून न्ही आमट तीख केन्नाच करना. म्हटल्यार आमट तीख जें करता पळय तितूंत तेलाचो वापर हांव केन्नाच करूना आनी आवडय बी ना म्हाका. सो आमी अशें सिंपल रितीन करतात. सो ताका लागून तुमकां हांवें म्हटलें की ही ऑथेंटीक रेसिपी अशी न्ही, म्हाजी रेसिपी हांव करता ती अशें म्हणून. सो हेका न्ही मातसो खतखतो येवन न्ही ह्यो हांगासर लेपो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो म्हज्यो वाट पळयता केन्ना हेका खतखतो येतलो आनी आपूण केन्ना उडी मारतलें काय म्हणून. हे हांगासर सायडीन शिताक आदन दवरला. थोडी फार आयदनां घासून घेतल्या, फक्त मिक्सर एकूच घासपाचो उरला. आनी टायम जालो 12 जावन गेली. हो बीन आसा भायर बसला. भायर बशिल्लो न्ही रे तूं? भायर बशिल्लो न्ही रे आयज हाफ डे हॉलिडे तेका, म्हटल्यार सकाळीं आसा हो घरा कडेन. तर म्हाका विचारता कितें करूं काय हांवें उदळून घालपाक. पळयतालो खंय क्लीन करप आसता काय. काल येपा हांगची सगळी झाडां बी काडून अशें करून क्लीन केले त्या सायडीच्यान. ही मुखार हे दसणीचे झाडच आसा फाटल्यान सगळें क्लीन करून घेतले त्या सायडीच्यान बीन. म्हटल्यार अशें करून सरयो मारल्या पण त्या सायडीन ती खूब न्ही नाका आसलेली झाडां जाल्ली, चिवराची झाडां आनी कसल्यो वाल्यो बिल्यो त्यो सगळ्यो कट करून घेतले तेणें. त्या पळय थंय थोडेशे डंप केल्या, थोडे त्या सायडीन व्हरून उडयले. सो ह्या सायडीन सगळें क्लीन बी करून घेतलें. पयर त्या दिसा थंय क्लीन केल्यार थोडेशें उरलां. हांवें म्हटलें आतां दनपार बाराचेर कित्याक करपा जाय न्ही, म्हळ्यार सुसेगाद सांजचें करता आतां वचपाच खंय जेवन. तो आतां पळयता. हांवें म्हटलेलें न्हू उग्गी हांगासर बसतलो अशें म्हणून. भायल्यान पळयता खंय कितें करूं शकता काय. आतां कचरो काडून भायर व्हरून उजो घालपा जाय. सो काल झाडां उदक घातलेलें, काल घालूं ना, पयर घातलेलें, आयज घालूं जाय. झाडां तापता, संवय ना न्ही वताची. सो आनी आतां इतलो 12 जावपा येयली म्हणल्यार बी गरमी ना न्ही डेली. आनी आजून थंड वारो मारता पळय. कितले कावळे रे बाबा. कोणा आपयता काय बिरादरी. सो पळय भायर बरो वारो आसा, गरमी बी जायना, वत आसा म्हणल्यार सुद्दां. हेजे राटावळे कितें ना कितें चालूच आसता. त्या पांया कडेन केळी पळय. त्या दसण तशी गेली ती अशी वट्टी खानो पळय त्या सायडीन गेलो पळय तो मुळी येता ताका मागीर. आतां वयले रे कोण्या कडेन ना. पानां कितली मोटी रे तेजी. बरें ल्हान आसता पळय तन्नी आसता पळय तेन्ना बरी पानां जाता, नाल्यार मागीर जून जडक्यो शेत पानां येता ताका. ते हेका सत्यनारायणा पुजेक चवथीक हें लायलें न्ही, कितें म्हणटा रे केळ्या खांब ते लायले न्ही पुजेक. मागीर ते काडून अशें दवरलेले, हेणें बेश्टेच तोपले. ते तोपलेले पळय न्हू ते मेले आनी हेका नवे कोंब येयल्या हे न्ही रे, बरे क्यूट अशे. आनी सगळीं नाका आसली झाडां आसा. कोयती घेवन कापा येती, हातीन कितें ओडटा. आंब्या झाड. सो चलात हे गेलो वावर सोंपचो ना, हांव कितें ना कितें ससपत रावतलो. हांव वता भितर. म्हाजें आमट तीख शिजलें आसतलें. चलात नुस्तें बी घालून घेवया, मुखाल्लें काम करून घेवया. सो हेका हांगासर हेका आयलो खतखतो, कासो बी गरम जालो. तर आतां न्ही हितून हांव नुस्तें घालून घेता. तर ह्यो हांगासर लेपो जेका आमी मीठ लावन दवरलेले पळय न्हू त्यो हितून घालता.
मातशें वयल्या वयर मिक्स करून घेवया. चड चाळपाचें ना, लेपो रोकडेच मोडून वयता, पिसूड जातली सामकी. मातशें न्ही 1-2 मिनटां हेका उब येवनी, म्हटल्यारच खतखतो येवनी 1-2 मिनटां खातीर. तर नुस्त्याक न्ही बरो असो खतखतो येयला, नुस्तें बी बरें शिजलां. गॅसाची फ्लेम हांव बारीक करतां आनी न्ही हितून हांव आतां थोडेंशें मीठ घालून घेतां. मीठ जें आसा पळय न्हू तें तुमी मातशें अदमासान घाला, कित्याक की नुस्त्याक आमी मीठ जें आसा पळय न्हू तें लावन घेतलेलें. ताका लागून मीठ घालता आसतना मातसो अदमास धरून घालपाचो, किंवा एकदां तुमी टेस्ट सुद्दां करून पळयल्यार जाता. मागीर आनी डावट नाका न्ही ताका लागून. आनी तेच्याच वांगडा हांव हांगासर ही 3-4 भिंडाची सोलां जी आसा पळय न्हू ती घालून घेतां. मातशें न्ही हलक्या हातीन वयल्या वयर मिक्स करता मीठ आनी सोलां. सो मीठ आनी सोलां घातल्यानी ताका लागून 1-2 मिनटां मातशी वाफ काडून घेता. सो 2 मिनटांनी हांगासर जाल्ली आसा. गॅसाची फ्लेम हांव बंद करता आनी हे हांगासर आमच्या लेपांचें आंबट तीख जें आसा पळय न्हू तें हे पळयात एकदम रेडी जाल्लें आसा. कलर बी पळयात कितलो मस्त असो आयला तो. आनी लेपोय बी बऱ्यो शिजल्या, मोडून गेली ना, जस्ट शिजल्या बऱ्यो अश्यो. हेनी आतां अशेंच धापून मातशें 5 मिनटां सायडीन दवरया. बाकीचें जेवण जाता म्हणल्यार मागीर जेवच्या टायमार मागीर टेस्ट करून पळोवया की कशें जालां तें. तर लेपांचें आंबट तिखट जें आसा पळय न्हू तें तर म्हाजें जाल्लें आसा. आतां नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करपाचें. तर पयर जे बांगडे हाडलेले तुमकां दाखयल्ले पळय तेच बांगडे, तितूंतलेच 2 बांगडे उरलेले. ते म्हटल्यार आतां हें करून घेवया, मागीर खूब दीस जाता न्ही तांकां. फाल्यां परत आमचो सॅटर्डे, फाल्यांय बी वॅज, मागीर संडेक दुसरें नुस्तें हाडपाक जाय. ताका लागून म्हटलें हें आतां सोंपोवन घेवया अशें म्हणून. सो शीताक तांदूळ घातलेले आसा. शीत वाळपाकचें जालें ताका लागून बेगीन लावन घेता. आनी हें आयलां आयज आमगे मॅडम. पयर त्या दिसा नुस्त्याचें बोडकं बी हाडलेलें पळय त्या दिसा येवकूच ना, हें दवरून दवरून हेणें मागीर वडयली. आयज येयलां. कितें रे दार बंद करता काय उगडिता? सो टायम जो आसा पळय न्हू 1:15 सुमार जाले आनी म्हाजें रांदून बी जालें. हे पळय हांगासर जे बांगडे काडलेले पळय न्हू मॅरिनेट करून दवरलेले ते फ्राय केले. रवो बी लायनासतना बेश्टे जाय आसा ताका सिंपल अशें. सो तशेंच रवो लायनासतनाच फ्राय केल्या. सगळें अशें करून न्ही गॅस बुरसो जाता म्हणून बेजार येता म्हाका ते रवो लायनासतना भाजपाक. अशें करून तेलांक बेश्टे मसाल्याचेच भाजले न्ही. खोकली मारता हो, खोकली येता म्हणून भायर वचून बसला. हॅलो, जेवया रे. आतां आमगेलें हांगसर स्टँड काडला आनी बरें जाता न्ही बरें दिसतलें आतां बसपा बीन. नाजाल्यार हांगासर एकल्याकच बसपा मेळटलें. सो ही हांगासर खुर्ची आनी एक चेअर बी जाता हांगासर. चलया जेवया आमी आतां. आंबट तिकाचो रिव्यू दिवपा जाय तो दितलो तो. चल वाड वाड बेगीन, म्हाका भूक लागली. बेश्टो खरी भूक लागली. तोंड दाखय. चल वाडटा यो. सो यम्मी अशें हें आंबट तीख आनी आपण टेस्ट करपी आयज करतलोच तो. आयज कन्नाक म्हणल्यार हांव करता म्हणल्यार आपुणूच करता म्हणटलो तो. टेस्ट करून सांगता. म्हाका खबर आसा तुगे रिव्यू बरोच जालो म्हणटलो. खरें बरें जालां. आंबट तीख तें तुका बरें लागतलेंच बीन आनी वास बी मस्त येता सारको. स्वादिष्ट 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 स्ट स्वादिष्ट बरें लागता. मस्त. अळणी आसा ना सारकें तिखट आंबट गोड बरें जालां. नुस्तें खावन सांग मरे कशें. हे बांगडे ट्राय लिंबू पिळा. हय लिंबू पिळा हांवें वयल्यान. अशेंच नुस्तें चड बरें लागता. रवो लायनासतना ताका रवो लायनासतनाच नुस्तें आवडटा. बेस्ट सामकें. बरें जालां न्ही. यम्मी अशें काय टेस्टी. आतां तकली वयर काडनासतना जेयतला.
पहिले तकली वयर काडनासतना जेयतलो दान आतां उलयत उलयता जेयत रावतलो तो जेवपा थांबोवपा ना तो आतां चल असं तू जेवून घे हांव म्हाका वाडून घेता ओके बाय बाय. सो पात्रांव आमचो जेवपाक पेटला फाटल्यान हो पळय आडे कडे किद्याक पळयन तो हांव बिझी बाबा. बिझी खा पण सो टायम 1:20 जालें ताका वाडला जेवता तो हांव म्हाका वाडून घेता आनी हांव बी जेवन घेता. सो आयची जी ही म्हाजी रेसिपी आसा पळय न्हू ती तुमी ट्राय करात. तुमी कशी करता ती बीन म्हाका सांगात. खूब जाणां अशीं आसतली जी वांटपाक कांदो घालता आसतली सोय घालनासतना करता आसतली थोडी जाणां कांदो तळशिता आसतली बट आमगेर न्ही अशीच करता. थोडी विनेगर घालता. विनेगर बी घालता थोडी जाणां बरें कळटा हेका. सो मा बीन न्ही म्हाजी अशीच करता आनी काकी जी म्हाजी करता पळय न्हू हे जे फेवरेट काकी करता ती आंबट तीख सो ती बी अशीच करता. तर आमी अशीच करता कांदो जो आसा पळय न्हू तो वापरना आंबट तिकाक. तर म्हाजी ही रेसिपी तुमी एकदां ट्राय करात आनी कशी जाली ती सांगात तुमकां आवडली काय ना आवडली ते बी कमेंट करून सांगात मागीर. आनी जर तुमी हितून आनी कशी मेथड यूज करता आनी खंयच्या हितून करता जाल्यार ते बी सांगात. नेक्स्ट टायम हांव ते बी ट्राय करतली इफ सपोज युनीक अशें तुमी कितें सांगलें जाल्यार. सो चलात हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओय बी हांगासरूच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक आनीक असोच नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. जर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करून ना जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. पळय बसून ना तो बिझी आयज. चला बाय बाय. मेळटा हांव बी जेवन घेता नाजाल्यार हांव वाडून येता म्हळ्यार जेवण बी जातलें पळय. सो चलात बाय बाय.